सो लेट अस स्टार्ट विथ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट कॉन्ट्रोवर्सी आणि ती म्हळ्यार तुमच्या शर्टाची. ही शर्टाची कॉन्ट्रोवर्सी जाली कशी आणि तातूंतल्यान एक आरोप जावपाक लागलो की गोविंद गावडे एरोगंट जाला. आज तुम्ही ह्या एरोगन्साच्या आरोपाक कशी जाप दितात? एक गोष्ट हांव समस्त गोंयकारांक एक प्रश्न करपाक सोदतां. जे जे म्हजे कडेन आज कार्यालयान आयिल्ले आसा, जे जे लोक म्हज्या संपर्कान आयिल्ले आसा, जावं तो कलाकार वर्ग आसूनी जावं तो म्हज्या डिपार्टमेंटाक निगडीत आशिल्ली सगळीं कामां आशिल्लीं, ह्या लोकांनी एकट्यान तरी येवन सांगचें की गोविंद गावडे एरोगन्स जाल्लो आहा. म्हाजी आक्रमकता आसा. आक्रमकता कित्याक आसा की कामां टायमार जावपाक जाय, कारण हांव वेळाक खूब मानणारो मनीस जावन आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान वेळार कामां करून घेवप आणि ती जे जो कन्सर्न जे आसा तेणी कामां वेळार दिवप ही म्हजो पवित्र जावन आसा. तुम्ही म्हणटात आक्रमकतेक एरोगन्स म्हणनाकात. येस, डेफिनेटली. नाल्यार तुमी दाखोवन दिवचे न्ही. खंयच्या एका मनशान येवचें आनी सांगचें बाबा तूं म्हजे कडेन अशें एरोगन्सान उलयलो आसा, दाखोवन दिवचें. पण शर्टाची कॉन्ट्रोवर्सी जाली कशी आणि आज तुम्ही निस्तरायता कशी ती? डेफिनेटली पळय, आज पासून हांवें हेजे पयलू म्हणिल्लें आसा की हांवें एक दुदाची क्वॉलिटी सांगपा खातीर एक शर्टाचें उदाहरण दिल्लें आशिल्लें आनी हो जे उदाहरण जे जवळ जवळ डिसेंबर 2019 आशिल्लें, आज हे अकस्मात परत कित्याक येवपाक लागलें, सोशल मिडियाचेर फिरपाक कित्याक लागलें? नवीन शर्ट न्ही, पोन्नो शर्ट. पन्नो शर्ट. आणि म्हाका दिसता लुई फिलिपाचो जो काही गोष्टी शब्द हे घालून म्हाका टार्गेट करपाचो जो प्रयत्न जो आसा, हांवें ऑलरेडी तुमच्याच वाहिनीक जी गोवन वार्ता लायव्ह जी ताका सांगिल्लें आहा की हांव लुई फिलिप शर्ट आज आनी काल घालना. बरोच विद्यार्थी जेन्ना आशिल्लो, जेन्ना हांव कॉलेजीन शिकतालो त्या वेळाचेर म्हजी मेहनत आशिल्ली. ताच्या वेळाचेर हांव खुबशें काम करतालो, कोणाक चोरुना, कोणाक बँकेन डाकैती घालून. तुम्ही म्हणटात मंत्री जावन शर्टाचो ब्रँड बदललो ना म्हणून. ऑफकोर्स. आणि गोविंदू गावडे बदललो ना. गोविंद गावडे जसो आमदार जावचे पयलू पांय ताचेर जमनीर आशिल्ले, ते अजुनूय म्हजे पांय जमनीरूच आसात. हे सगळें खबर आसा. अकस्मात हो 2 वर्सां पयलींचो व्हिडिओ आयलो खंयच्यान? कोणाक जर राजकारण करपाक जर एक मनीस जेन्ना झाडा सारको सरळ वाडटा ते कोणाक तरी पळोवपाक इलेक्शन सिजनाची नांदी जाली. डेफिनेटली. कारण निवडणूक आयली म्हणटरी हे सगळें ठरता. तातूंतल्यान थोडेशे कोणाक तरी ब्लॅकमेल करपाचें आसतलें, तातूंतल्यान थोडें कितें आसतलें की गोविंद गावडे आज निवडून परत एकदां येता, तेका आनी कॉम्पिटिशन काय ना, तर हितूनच्यान थोडोसो प्रभाव तेजो कमी जावपाक शकता काय कितें, हे एखादें षडयंत्र आसपाक शकता, हे एखादें कारस्थान आसपाक जाता. तांच्या मनांतलें ताका खबर आसा. तातूंतले त्या कारस्थानाच्यान कोण बळी पडलो, कोणीन कादय भोगली, तेवूय तुका खबर आसा. पूण म्हाका एकूच वायट दिसलें, ह्या लोकांनी म्हणजे ह्या लोकांक गोविंद गावडे सारकेलो एक मनीस, गोविंद गावडे सारकेलो मनीस अशे तरेचे ब्रँडेड कपडे घालचे न्ही, असो तरेचो त्यांचो जो प्रश्न जो आशिल्लो. पूण आणि त्या शर्टाक लागून म्हज्या एंटायर जी कम्युनिटी जी आसा त्या कम्युनिटीचेर आज बेमले सकल, आज बेल्टा सकल सुद्दां वार जाल्लो आसा. हेजेर आज जनतेन कितें उत्तर दिवपाक जाय हेवूय म्हाका कळपाक जाय. पूण अजून वेळ गेल्लो ना. वेळ जेन्ना येतलो त्या वेळाचेर हे सगळ्यांक उत्तरूय आमी दितले, हेवूय हांव ठळकपणान ह्या हेडोनान तुजें हांव सांगता. तुमकां दिसता की त्या व्हिडिओ फाटल्यान जातीवादय आशिल्लो? प्रूव जालें न्ही तें. ज्या तरेन जे कॉमेंट जे आयिल्ले आसात, म्हणजे आज पर्यंत अनुसूचित जाती आनी जमातीन फक्त कामूच करपाचें, त्या इंडस्ट्रियलिस्ट जो आसा किंवा जी ऑर्गनायझेशन जी आसात किंवा जे आस्थापना जी आसा तेंच्यांनी फक्त कामूच करपाचें, तो ब्रँडेड कांय घालपाचें ना अशें तरी ह्या लोकांक दिसता. म्हणजे हो लोक सप्रेसूच जावचो, मुखार वचचो ना असो तरेचो हेंचो हो मार्ग आसा. पण हे आज अनुसूचित जाती आनी जमातीन दाखोवन दिल्ले आसात. कारण आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जर विचार प्रणाली जर आमी जर घेतले जाल्यार प्रत्येक खंयचो जो सेक्शन, विकर सेक्शन आसूं, तुम्ही म्हणटात की त्या व्हिडिओ फाटल्यान, दिस इज व्हेरी सिरियस, तुम्ही म्हणटात की त्या व्हिडिओ फाटल्यान फकत गोविंद गावडेक टार्गेट करपाचें नाशिल्लें, जाल्यार संपूर्ण जातीक टार्गेट करपाचें. ऑफकोर्स जालें न्ही, टार्गेट जालो. कारण गोविंद गावडेची कारण टार्गेट जालो, पण उद्देश तोच आशिल्लो कितें त्या व्हिडिओ फाटल्यान. कारण खबर आसा की फूट कशी घालपाची. पण आज ते दीस गेल्ले आसात. आज म्हाका दिसता अनुसूचित जाती जमाती आनी एकंदरीत बहुजन समाज आज खूबच शिक्षीत आसा. तांकां खबर आसात राजकारणा वेळाचेर फूट घालपाचो हो खूबच प्रयत्न आसात. एकामेकाक बदनाम करपाचो प्रयत्न आसा, जेणे करून हे बारीक लोकांनी जेंकां विचार ना अशे जे लोकांचो संभ्रम जाल्लो आसा तो आयज पयस जाल्लो आसा. येणाऱ्या निवडणुकीक हे सगळ्यांचें उत्तर मेळटलें आनी आमी दितलेय. ओके.